हालींच गोंय सरकारान सोरो विकपी आस्थापनांचो वेळ मर्यादीत करपी नेम लागू केला। ह्या अधिसुचोवणेक लागून गोंयच्या सामान्य वेवसायिकांक मार बसतलो अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचें म्हणणें आसा। माध्यम भास मुद्द्याचेरूय राष्ट्रवादीन सरकाराच्या धोरणाचेर टिका केल्या। नव्या कायद्या प्रमाण सोऱ्याची दुकानां रातची 9 मेरेनच चालू दवरपाक मेळटली, पूण त्याच बरोबर बार्रांक मोठ्या प्रमाणात हॉटेला भशेन खासा लायसनाचेर चड पयशे भरून रातच्या 11 ते सकाळच्या 5 मेरेन उगडे रावपाक मेळटले। सरकाराचे हे पावल गोंयच्या सामान्य बार वेवसायिकांक खातीर धोक्याचे अशें ट्राजन डिमेलो म्हणटा। तो म्हणटा व्हड हॉटेलांक फायदो करपा खातीर सरकारान हो निर्णय घेतला। This business will go there. Fee structure of theirs remain the same. The BJP cadres are moving to collect funds, monies. The ABCD lobby has already paid the government, and now they are trying to give some relaxation this side. ट्राजनान माध्यम भास मुद्द्याचेरूय फोर्साचेर आनी सरकाराचेर फोग काडलो। That's what is a force or is a farce? Are they taking parents for a ride and protecting and trying to make a protection of only the schools that have got grants already? Ever since this government has come, 26 primary schools of 4 primary schools have been applied by various educational institutions to start in medium of English, and without aid, without government aid, making it very clear that they will manage it on their own. They have been refused permission. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्रांत फाटलीं 13 वर्सां काम केल्ल्या 4 कामगारांक अकस्मात कामावेल्यान काडिल्ल्यान तांचे मुखार पोटाचो प्रस्न उप्रासला। हे कामगार केंद्राच्या क्वॉर्टर्सांनी रावताले। केंद्रान तांचे उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन तोडलां। हे कामगारांक आतां आयटकान तेंको दिला। केस श्रम आयुक्ता कडेन पावल्या म्हूण केंद्र हाजेर उलोवंक तयार ना। थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्रांत झाडांक उदक घालप आनी हेर कामां करपी 4 कामगारांक कामावेल्यान अकस्मात काडले। तांचो पगार दिवंक ना, ते रावतात त्या क्वॉर्टर्सांनी उदक आनी लायटीचें कनेक्शन तोडलां। परत कामार घेवन न्याय दिवचो म्हूण कामगार मागतात। 13 वर्सां हांगा काम करता, आमकां 7 तारखेक काम काडलें आनी उदक बंद केलें, लायट बंद केलें। इचरून गेलो तर म्हणटा तुमी खंय काम केलां? आपोलो म्हणटा तुमकां काय मेळना, तुमी हटपट अशी करता भितर गेल्या। 7 तारीख पासून बंद केले, काम बंद केले, पाणी बंद, लाईट बंद आणि माझे डिलिव्हरीचे पैसे 3 महिन्याचे दे म्हणून सांगितले, तर पुरावा काय नाही, तुझं डिलिव्हरीची नाही, आम्हाला लागना ते। कामगारांचेर अन्याय करचो न्हय म्हणून आयटकान तांचो विशय घेतला। ह्या इन्स्टिट्यूटात हे 4 जाण कामगार गेली 7-8 वर्सां काम करतात आणि हांकां सडनली 8 ऑगस्टाच्यान बेकायदेशीर काडून ह्या इन्स्टिट्यूटान भायर उडयले। आयटकान हाचेर केंद्राक निवेदन दिवपाचो यत्न केलो, पूण केंद्रान खंय तें घेतलेंच ना। They are not acknowledging, but let them have a copy also. So this is how illegalities are going in this Kendra. Even the letters, communication are not accepted. If this is the situation for an organizational, when we come like an organization to meet the father here to give, and then what will the situation of those workers who are thrown out of the employment after working for 10, 12, 13 years? निवेदन घेतले ना म्हणून आयटकाच्या लोकांनी केंद्रालयाच्या कार्यालयाचे दाराक लायले। ही केस श्रम आयुक्ता कडेन पावल्या। घडिल्ले प्रकाराचेर केंद्राचे म्हणणे आयकपाचो प्रुडंटान यत्न केलो, मात फादर अपोलोनारियो कार्दोज उलोवंक तयार ना। ताणें कॅमेराज काडपाक दिलो ना। वेल्यान रिपोर्टराक तापोवन काडलो। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। साळगांव पठाराचेर कोयरावेलो प्रकल्प बांदपाक साळगांव आनी कळंगूट पंचायतीचो तेंको आसा। तांचे सयत कोमुनिदादीकय विश्वासांत घेतल्या। कोणाकय कितें दुबाव आसा जाल्यार तांणी आपल्याक मेळचें अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हणला। पिर्ण फोरमाचो ह्या प्रकल्पाक विरोध ना, तांकां फक्त कोयरा प्रकल्प कसो बांदतले तें जाय अशें मायकल म्हणटा। साळगांवा कोयरा विलो प्रकल्प बांदपाचो निर्णय घेतना सरकारान थळाव्यांक विश्वासान घेवंक ना असो आरोप साळगांव सिटीजन फोरम आनी पिळन सिटीजन फोरमान केल्लो। हे प्रकल्पा खातीर टास्क फोर्स नेमला। प्रकल्पाचेर अजून निर्णय जावंक ना। ताचो रिपोर्ट येतकूच लोकां मुखार दवरतले अशें लोबो म्हणटा। पंचायतीचो सरपंच मेन आसता, वॉर्ड मेंबर मेन आसता। जर वॉर्ड मेंबराक आमी कॉन्फिडन्सान घेता, सरपंचाक आमी कॉन्फिडन्सान घेता, तेन्ना पीपल ऑलरेडी कम इन टू दॅट। कोणाक जर तर अशी डिफिकल्टी दिसता, म्हाजें ऑफिस सदांच ओपन आहा। पिळन सिटीजन फोरम इज नॉट अगेन्स्ट अस।
Pilan Citizen Forum wants to know what sort of technology we are coming up. And if required, we'll bring one in the committee also. इतले मजगती कळंगूट वाठारात उदक आणि सिवेज प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाक सोमारा सावन सुरवात जाली. ह्या दोनूय प्रकल्पांक 101 कोटी खर्च येतलो. प्रकल्प उबो जावंक 2 वर्सां तरी लागतली. ह्या प्रकल्पाक लागून रस्तो खणचो पडटलो म्हूण मायकलाक हुस्को. आयज कामांक व्हेरी इम्पॉर्टन्स आहा कित्याक इनकन्विनियन्स जनरल पब्लीक आनी ह्या वाड्यार जे रावता सावता वाडो हे लोकांक जातले पूण तेंच्यांनी खंय तरी एक कळ काडची पडटली मातशें पासियस काडचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.